दक्षिण देशांतू सुप्रसिद्ध जावन आशिल्लें तुंगभद्रा न्हंयचे लागीं पूर्व काळांतू एक भारी चंद गांव आशिल्लें. गांवांतू सर्व वेदय लायत जावन कळ्ळले. वेदांतूय स्मृतींतूय सांगून आशिल्ले धर्म सर्वय समाजी मना वेल्लले. एक मनीस आशिल्लो, एक श्रीमान आशिल्लो. तागेलें नांव आत्मदेव. ते आत्मदेवाक एक बायल आसा, तिगेलें नांव दुंदुली. दुंदुली भारी चंद एक बायल मनीस आसा. घरा काम करचें अंत जाल्यार सकड पळोवन घेवचें अंत जाल्यार लायक सामर्थ्य आशिल्लें त्या बायल मनशीक दान धर्म असले एक कामांतू कांय खूश नासतिले. लोकांतुले विंगड जनांगे दोश म्हळ्यार चुकी सकट सुद्दून भोंवचे नासल्यार विंगड जनां चुकी आयकुच्याक खूश आशिल्ले एक बायल मनीस आशिल्ली दुंदुली. अशी भारी खुशीन तांणी जीवन करता आशिल्ली जाल्यार तांकां चेडूं नाशिल्लेंची. गाय की, जाग की, भूमी की, नाजाल्यार भांगर की, वस्त्र की, तशी सर्व नमने सामानूय तांणी दान करतांची. तांकां आशिल्ले आस्तीचे अर्दय तांणी दान केले. कडरी तांकां चेडूं जाल्लें ना. आत्मदेव एक दिवस ते दुख्खाधिक्यांनी घर सोडून वता. तशी अशी वत्ता वत्ताची शंकुश मदीं ताका स्थान येता. तशी उद्दापीच्या कितें एक न्हंयचे लागीं वतना एक संन्यासीक पळयता. संन्यासी पळयतना ते ब्राह्मण आत्मदेव कसं करता म्हळ्यार संन्यासी लागीं वचून पाद नमस्कार करता. तेन्ना संन्यासी निमगीता, तूं कोण, तूं खंय सुकून येता, तुका तोंडार लायक एक बेजार दिसतास मोहित कारणम सगळें निमगीता. म्हाका चेडूं रातील दुख्खा निमित्तान आतां हांव हांगा आयला, म्हाका सैसू जायना म्हूण सांगता. येरडचे आत्मदेवाले माथ्यार बरयलेलें वज्जूक जेवचे तितले योग सिद्धी आशिल्ले, योग प्रभाव आशिल्ले एक मनीस ते संन्यासी जावन बैसून आशिल्लो. तांणी तागेल्या माथ्यार बरयलें तें वाजून सांगता, आत्मदेवा तूं हे आज्ञान ना करी. चेडूं जेवचें ना तुमकां, तुमगेल्या कर्मांतू ना. तुमकां 7 जन्म जेवताय, तुमकां चेडूं जेवची नाची म्हणत तुमगेले फल कर्मा फल. चेडूं ना म्हूण सांगून तुमी जीवत्याग करून कसले जेवच्या ना. तुमी आत्मसाक्षात्कार घेयेची, संन्यासी जेयेची, देवाक मना करूक तुमगेलें आशिल्लें जीवन उपयोग करेची. नंतर जीवत्याग करून कसलेची प्रयोजन ना. तुमगेले 7 जन्मांतूय तुमकां चेडूं जेवचें आशिल्लें योग ना म्हूण सांगता. चेडूं म्हणलें ते एक खुशी सुकून, ते एक विकार नाजाल्यार ते एक खुशी संन्यासान सुकून म्हाका मेळची ना. तुमकां इतले योग सिद्धी आसा, म्हगेलें माथ्यार बरयलें वाज्जू आशिल्ली योग सिद्धी आशिल्ली, तुमकां इतली कितें म्हाका योग सिद्धीन तुलान एक चेडूं दिवचें जायना म्हणून आत्मदेव संन्यासीला निमगीता. संन्यास सांगता, ब्रह्मदेवान बरयल्लें चुकोवच्याक म्हाका अधिकार ना. तशी केल्ली म्हूण जाल्यार मस्त यातना तूं भोगूंक जातलें म्हणून सांगता. जाल्यार आत्मदेव त्या संन्यासीक सोवना, तुमकां इतले योग सिद्धी आसना, म्हाका एक चेडूं दी, एक चेडूं दी, नाजाल्यार हांगा तुमगेल्या इद्राक हांव जीवत्याग करता म्हणून हटान बसता. तशी ते ब्राह्मण ते संन्यासी कसं करता म्हळ्यार एक आंबो काणू आत्मदेवाक दिता. हे तुवें बायले कोण दिवका, बायलेन हे खाल्ली म्हूण जाल्यार तुमकां एक पुतू जन्म जाता म्हणून सांगता. हे आंबो खावची उठूची सात्वीक जावन आशिल्लें खाण आंग शुद्धीरी आयसुका. तशीच प्राण्यांगे लेगीत कारुण्य दाखोवका, दुर्बळेंक दान करून खुशी करोवका. सकड 1 वर्साक तिणें करका. तशें जाल्यार तुमकां दोश कांय नासतिलें एक पुतू जन्म जातलो म्हणून संन्यासी सांगता. हे आयकल कूडलो आत्मदेव ते फल घेवन, ते आंबो घेवन बायले लागीं वता. फल दिवन बायले लागीं खावका म्हणून सांगता न्ही. आत्मदेव तागेल्या कामाक वता. ताणें जोर बायल रडू सूर करता. तिगेलें रडणें आयकून ते काम करतली दासी एकली येवन निमगीता, कसला दुंदुली तूं रडतास म्हणून. ताणें ती सांगता, हे आंबो खावका म्हणला म्हगे लागीं, खाल्ल्यार म्हाका चेडूं जाता म्हूण सांगला, हांव गुरबीण जाता म्हूण सांगला, म्हाका चेडूं जाता म्हूण सांगला. गुरबीण जाल्यार म्हगेलें पोट ओड जेवची ना हांवें.
तर म्हाका ओंकी सकड सूर जाल्यार म्हाका सम पोट्टा खावच्या जेवची ना हांव हांगा बल ना जातले म्हाका कसले खावच्या जाय जाल्यार म्हगेले छंदाय सगळे वतले म्हगेले शक्ती सगळे वतले हांव गुरबीण जाल्ली म्हूण जाल्यार तशीच म्हाका उग्गी उग्गी चमकूच्या की हांव लेक्कील बरी काम करूं की कसले म्हाका जेवची ना आनी खंय बाळांतिरे वेळार चेडू गूण जो तशी कसले आसा म्हूण जाल्यार हांव एक समेर मरतली आनी सम चेडू सम आसा जाल्यार कितले दुखी बोगू हांव बाळांतिरे वेळार म्हाका ते कांय जेवची ना म्हाका तितले सगळे सहन शक्ती ना आनी हांव बाळान जेवण निद्दल वेळार म्हगेले बामणा भयणी येवन म्हगेले आस्ती सगळेची घेवन वतली म्हाका उठच हाताय जेवची ना बाळांतीर जातरी 1 वर्सा लग्गीक सत्य शौच सकडी पालन करका म्हणला सत्य शौचादी पालन करची म्हळ्यार फुटकाई आनी सत्य सकडी पालन करका म्हळ्यार ते सान काम काय नाही ते सुलभ जावन आशिल्ले काम काय नाही आनी बाळांतीर जत्तरी सौख्यस्व ना ते चेडा पळोवका सगळे वेळ रडचे ते चेडाक घेवन भोवंका दूध दिवका न्हीद आशिना ते देखून म्हाका बाळान जेवचा म्हाका चेडूय नाका बाळान जायना अशी बामून नातीले बशी बायल मनशे लोकांत मस्त सूख भोगचे बायल मनशे म्हणून ती ते दासी लगी सांगता अशी एकंक नक्क जलले आलोचन करताची फल खायना बामूण येवन निमगे तू खाल्ले वे म्हणून ती सांगता वय हांव खाल्ले म्हणून पटी सांगता दिवस दुंदुलीले भयणी तिका पळोवच्या येता तेन्ना भयणीन पळोवच्या येतना ती सांगता लेवेल बामणान म्हाका एक आंबा हाडिल्लो एक हांव म्हूण सांगला गुरबीण जेत म्हणला म्हगेला निमगे तर हांव खाल्ले म्हूण सगळें सांगले म्हाका बाळान जेवत नाका म्हाका गुरबीण जेवत नाका म्हाका चेडू नाका आमचे कडेन भयणी लगी सांगता दुंदुलीले बेजार पळोवन भयणी सांगता हांव गुरबीण येता हांव बाळान जेले नंतर ते चेडूक हांव तुका हांड दिता हांव बाळान जेवताय तूं गुरबीण जेल्ल्या म्हूण सांगून नाटी करी आनी म्हगेल बामणान चेडूक हांगा हांड दिवच्या सोडका न्हय ते देखून तूं म्हगेल बामणाक ಸ್ವಲ್ಪ दुड्डू सकट दिवन खुशी कोराका म्हणून सांगता आनी हांव बाळान जेल्लो चेडूकय म्हूण कोणें निमगिल्यार ते जतनाची मेल्ले म्हणून हांव सांगता सका जनांगे लगी तूं बेजार कोर नाका म्हणून दुंदुलीक आश्वास करता आनी हांव तुगे लगी येवन राखता चेडा पळोवन घेवच्या खातीर तुका सहाय जावन हांव तुगे लगी येवन राखता तेन्ना म्हाका म्हगे चेडूक पळयत तुका तुगेले बामणान सांगेल बरीची चेडूय जाल्ले म्हणून सांगेत म्हणून सांगता भयणीन सांगेल बरी कोर न्हू भयणीन बाळान जेल कूडले ते चेडाक भयणील बामणू दुंदुली लगी हांड दिता तशी दुंदुली सांगता हांव बाळान जेली आमी गेले चेडू पळय म्हूण सांगून आत्मदेवाक ओन दिता आत्मदेवाक जेवचे खूश असो चेडा पळयतना सगळे गांवचे जनाक ताणें खूश करयले ते दिवस अशी चेडू जावन चेडाक आत्मदेवाक दाखोवन 2 दिसांनी ती येवन बामणाला सांगता म्हगेले चिवेन तूं दूद ना चेडाक दूद दिना रावची कशी म्हगेले भयणीले चेडू ಸ್ವಲ್ಪ दिवस फुडें गेल्ले तेदना तिगेले चिवेंत दूद आसा तिका हंगे येवन चेडा दूद दिवच्या सांगुयावे मध्य मध्य येवची म्हळ्यार तिका कश्ट जातले ना तिका हंगे येवन रब्बू सांगुया हांव म्हणून आत्मदेवा लगी निमगीता तर आत्मदेव लेखता वय चेडाक दूद नंतील कशें चेडा नोड जेवचे जायता तिका येवन हंगा रब्बू सांग म्हणून आत्मदेव सांग पुताक ते चेडाक दुंदुगारी म्हणून नाव घालता हावसू दुंदुलील पूत दुंदुगारी आजी मध्ये आत्मदेवान हांड दिलेले आंबो दुंदुलीन कसं केल्ले म्हणून थंय आशिल्ले एक गायक उड्डोवन दिले ते गायन ते आंबो खाल्लेची हे चेडू जावन एक 3 महिने नंतर गाय बाळान जाता भांगरा रंग आशिल्ले भारी चंद जावन आशिल्ले एक दिव्य जावन आशिल्ले एक चेडू ते जाल्यार ते चेडाले कानू गायची कान आशिल्ले जाल्यार आंग मनशाले आंग आशिल्ले ते देखून आत्मदेवान ते चेडाक गोकर्णो म्हणून नाव घाल्लेलें ही गोकर्णय दुंदुगारी ओटू ओड जाताची एक बापसूले चेडू अशीची ओड जाताची गोकर्णो भारी बुद्धिवंत ज्ञानी जावन आशिल्ले एक चेडू आशिल्लो जाल्यार दुंदुगारी बरी दुश्ट आशिल्लो स्नान की शौच की ब्राह्मणोचित जावन आशिल्ले नित्यकर्म की कसले नातिले
ब्राह्मणांक निषिद्ध जावन आशिल्लें खाण खावच्यान थंय आनी लायक उपदेश दिवचे जनांगे लागीं कोप्पून सगळे भोंवतले तर विंगड जनांगेले सामान कांपून काडचे आनी सर्व जनांकय चुकी सांगून भोंवचे विंगड जनांगेल घराक उज्ज दवरचे आनी चेडू हांकां मोग करूंक म्हणल्यार वेळीची काणू बांयत उड्डोवचे असं सगळ्यात दुंदुगारी इले बुद्धी आशिल्ले आनी प्राणी हांकां दिवश मारचे आनी केदनाय आयुध घेवन भोंवन दरिद्र जावन आशिल्ले जनांक उपद्रव दिवचे बरी वायट जावन आशिल्ले एक स्वभाव आशिल्ले दुंदुगारी वेश्या संसर्ग निमित्त बापसूले सर्व आस्ती नाश करता एक दिवस आवस बापसूक देहोपद्रव दिवन घरा आशिल्ले सर्व आयदनय वेश्यांक गेले घरांतूक घेवन वता तदना आत्मदेव देवा आपण रडता देवा आजे पशी लायक म्हाका चेडून आत्तिलेच आशिल्ले जेवचे असं लेख पूत म्हणून हांव लेखलिना असं लेख पूत जेवची पशी लायक जन जायनाशी रपचे आशिल्ले म्हूण सांगून देवा आपूण रडता हे आयकतना गोकर्णू बापसूक घेता आनी सांगता गायबाळान जल्लले चेडूत गोकर्णू मारी कशी आत्मदेवाक अन्ना म्हूण आपयचे म्हूण तुमी आलोचन करतावे अन्नदाता भयत्राथ यश्च कन्यां प्रयच्छति विद्याप्रदो मंत्रदश्च पंजयते पितरस्मृता म्हूण सांगचे म्हळ्यार खावच्याक खाण दिवन ओड करतलो आमकां भय्या सुकून रक्षण करतलो कन्याक हांकां दान दितलो तशीची विद्या उपदेश कोण दितलो मंत्र उपदेश कोण दितलो हे 5 करतल जनांकय अन्ना स्थान दिवन स्वीकार करियेत ते दिकून गोकर्णान आत्मदेवाक अन्ना म्हणून आपोवचे अशी रडत आशिल्ले आत्मदेवाक गोकर्णू येवन समाधान कोण सांगता उत्ताले आलोचन कोरून आशिल्ले ह्या ज्ञान तूं सोडयाना तूं अशी आलोचन कोण बसल्यार तुका नरक मेळटले विंगड कसले तुका मेळचे ना ते दिकून हे प्रारब्ध सर्वय नक्क मुंदो व्हरून रामनान तुका वच आनी थंय वचून तपस बैस म्हणून गोकर्णू बापसूक उपदेश कोण दिता हे आयकूच आत्मदेव लेखता वय तेत सम म्हूण लेखून तपस करूंक वता वचून मोक्ष प्राप्ती साध्य करता बापसून चमकल म्हणटना दुंदुगारीले स्वभाव आनी खंय वायट जाले हांव सूक खंडापटी भात दिवच्या सूर केले खंय ओन घाला आशिल्ले संपाद्य सगळे भांगर खंय निप्पोन दवरला दुड्ड खंय निप्पोन दवरला म्हूण सांगून हांव सूक उपद्रव दिवच्या सूर करता अशी पुत्ताले हे द्रोह सैसू जायना अशी एक दिवस दुंदुली बांयत उड्डून मरता दुर्जनांगे लुट्टू आशिल्ले सहवासू सज्जनांक समाधान दिवची ना मळ्ळल म्हणचेची दुंदुगारी लुट्ट रबलारी गोकर्णाक समाधान मेळचे ना म्हूण मना करचे गोकर्णू तीर्थयात्रा वता हांव सून मरतरी दुंदुगारी कसं करता म्हणारी 5 वेश्यांक घरांत हाण रबयता ते 5 बैल मनशांक गेले कुशी कितेरी कसं करू कय रेडी जावन देंवता एक पंथा हे 5 बैल मनशां सांगताचे आमकां मस्त भंगर जावका म्हणटाची दुंदुगारी खंय खंय सुकून खंयची घरां सुकून मेळ्ळा सर्व दुड्डय भंगर सकडे खांपून घेवन येता दुंदुगारीन घेवन येयले सर्व भंगरय दुड्डूय वस्त्रय सगळं पळयतना ते बायल मनशे एक दिवस रात्री बैसून आलोचन करतांची हे मनीस अशी केदन पळयल्यार थंय सकून हांगा सकून खांपून कोरून अशी घेवन येतस मू रायाक हे विशय कळ्ळी मुंजेल्यार राया जन हांगा येतलींची आमकांय व्हरतलींची हांगा आशिल्ले सर्व सामानय व्हरतलींची ताका दिवश मारतलींची ताजे पशील आयकनय ताका दिवश मार तांकां आशिल्ले सामान सकट घेवन आमी वचचे म्हणून तांणी आलोचन करता अशी तशें तांणी कसं करता म्हळ्यार ते दिवस रात्री दुंदुगारीक दिवश मारतांच्यानी थंय आशिल्ले सर्व संपाद्य घेवन तांणी गांवन सोडतांची हे दुरितपूर्ण जावन आशिल्लें जीवन म्हाका मेळ्ळी म्हूण सांगून रडतची दुंदुगारी प्रेत हेकडे भोंवत आसता तीर्थाडन सुका जावन गोकर्णू वापस घरा येतना हांगा जाल्लेली काणी सर्वय ताका मना वता दुंदुगारी मेल्लो म्हूण कळची गोकर्णू तागेले मरणा नंतर कर्म सर्वय करता करून एक दिवस घरा भायरी निद्दलल वेळारी दुंदुगारी प्रयत जावन येवन गोकर्णाक भिवयता
इतले वर्सां तीर्थयात्रेनी योगसिद्धीनी तपस केल्ले शक्तीनी सकडी गोकर्णाक भिवोचाक दुंदुगारी जायना गो कंची तू पिशाचकी भूतकी प्रेतकी राक्षसकी कोणम निमगिता तदना गेले भाव दुंदुगारी मक ये प्रेत शरीर सुकुर मोचन कुरुक तू कसले पुणी कुरु जत जलारी मेगे कितीर कर काम सांगून दुंदुगारी रोड्यो सुरू करता गोकर्ण सांगता हांव गयाश्राद केला मू आनी गय तुका मुक्ती मेळणी वे गयाश्राद सुकून मुक्ती मेळणी जाल्यार मागीर विंगड कसं केल्यार मुक्ती मेळना म्हणून सांगचे ना म्हाका मुक्ती मेळणी विंगड कसले एक उपाय एक वाट की म्हणून तू एक आलोचन करी म्हाका हांगा सैसू जायना हे जीवन म्हणून सांगता हांव आलोचन करता तू तुका जाग्यार वच हांव कसं म्हणजे हांव कजल करता म्हणून सांगून दुंदुगारीक समाधान करता ते दिवस सगळेच गोकर्ण बैसून आलोचन करता कसं असतं एक वाट अशी योगी हेंगे लगी ज्ञानी हेंगे लगी वेदांती हेंगे लगी सर्वय निमगीता कसं केल्यार मेल भावाक मोक्ष मेळटले म्हणून सांगून तांच्यांनी सर्व जण एकूण सूर्यदेवाक तपस कोरून आपोवन निमगीताची कसं कर काम तांचो सूर्यदेव सांगता 7 दिसांनी श्रीमद भागवत वज्जिल मुंजलारी ताका मुक्ती मेळटा म्हणून नाना देश सुकून नाना विध पाप केलेले जनांक गोकर्ण हे सभेन तुका आपोवन हाडटा प्रेत शरीर आशिल्ले दुंदुगारीक स्थिर जावन एकडें बैसूं कितीरी एक 7 गांठ आशिल्ले वासो ते काणी सांगचे जागेर हांड व्हरता आनी तुग्ग आशिल्ले वट्टेन तुलान दुंदुगारीक ताजे भितर वचून वो बैसूं सांगता तशी काणी सांगूक सोर करता एक दिवसूय काणी सांगून जत्त ते वासेचे एक गांठी बेतून येता तशी 7 दिवसू भागवत सगळे पारायण कोण जल्ली म्हणटना काही थंय विष्णू भाशा देतांची दुंदुगारीक वरू कितेरी ते वासे भितर चकून भारी चंद एक रूप हरी दुंदुगारी भायर येता कडरी विष्णू भाशा दांगेल ಒಟ್ಟು ವೈಕುಂಠಾಕ वच्चू बार सरता तदन गोकर्ण निमगीता हांगा बशील सर्व जनय वजील सगळे ऐकल्यांची बरी ती किती दुंदुगारीक व्हरता विंगड कोणाकय व्हरना इत्ते म्हणून विष्णू भाशा दांगे लगी गोकर्ण निमगीता तदन विष्णू भाशा सांगतांची इतले जन हांगा बैसून आशिल्ले इंचे सुपुरो जाल्यार श्रद्धेन तुमी सांगचे सगळे भागवत ऐकून मन आवरून तांतुलान भक्ती मनांत येवन देवाक मन आवेल्ले एक जन तस ते दुंदुगारीत हांगा बशील सर्व जनय काणी ऐकला एकांक जन इद्दत ऐकल्यांची एकांक जन विंगड कसं की सकाळ आलोचन करता ऐकल्यांची तशी सकाळ आलोचन करून भागवत ऐकून काही प्रयोजन ना भागवत श्रद्धेन भक्तीन ऐकून देवा वयर विश्वास आयली मुंजल्लार मोक्षप्राप्ती कशील अनुग्रह तांकां मेळटले म्हूण सांगता तन गोकर्ण सांगता तन हांकां मोक्ष मेळका जाल्यार हांव कसं कर काम निमगीता तन विष्णू भाशा सांगतांची तुम्ही उपास एक पंता भागवत पारायण करायची 7 दिवसू हांगा बशील सर्वांकय सुरवेची सांगून मन आवरीची भागवत ऐकल्यार तुमकां मोक्ष मेळटले म्हूण सुरवे सांगून मन आवरून एक पंता 7 दिवसू भागवत पारायण करायची तांणी श्रद्धेन ऐकला जाल्यार देवा वयर विश्वासानी ते ऐकला म्हणजे तांकां मोक्ष मेळटले म्हणून सांगता तशी गोकर्ण तांगे कितीर जावन उपास एक पंता वज्जिता तशी 7 दिवसू श्रीकृष्ण परमात्मुची प्रसन्न जाता काडरी गोकर्णाकय थंय बशी सर्वांकय घेवन वता सर्वं कृष्णार्पणमस्तु।